सगळी उभी राहून विसाची सुरवातीक आमी गायन गावुया. A14 हे म्हज्या उगडासा खोरात 5-7 A14 पेज 7. हे म्हज्या उगडासा खोरात ही जेजूची आज्ञा सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. सोंपलोल्या मिंगेल डिसोजा हाका देवान सुर्गीचें सूख फावो करूंक आमी मागता. सोंपल्या थोडे दीस जाले. देवान ताका सुर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. मोगाळ बाबा बिरानो, आयचो सेवाधर्म आमकां उगडास करता. जेजू महायाज्ञिकांत एक व्हड मागणी आपल्या शिसा पासत केली. शीस एकवटान रावूंक, शीस जैतिवंत जावूंक, तांचें जिवीत संस्कारलेलें जावूंक. आमी एकामेकाच्या एकवटांत रावून संस्कारलोली कशी पवित्र जिवीत जिवन आमचो भावार्थ पुरगटूंक जायते पावटी फाटीं उरल्या. असल्या पातकांची दूख धरून खालतीकायेन देवाचे आनी एकामेकाचें बोगसोनी मागुया. हांव पातकी सुखवेदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे बसत भागीवो सदांच साकवार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पुरा देवा लागीं विनोती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां बुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत को, सोम्या काकूत को, क्रिस्ता काकूत को, क्रिस्ता प्रार्थया. काकलूत सारा देवा, सर्वांच्या बापा, पवित्र आत्म्यान एकठांय केल्ली तुजी पवित्र सुबेक सगळ्या काळजान तुजी भक्ती करूंक कृपा दी. आनी आमचे मोदें वेगळोचार हाडटात त्यो सगल्यो स्वार्थी वोंडावण्यो सोडून एका काळजान जियोंक आमी वावरूंक आमकां बळ दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक. आमेन.
धर्मदुतांच्या इतिहासावेलें वाचप. पावलून एफेसाचे पवित्र सभेच्या जाणट्यांक म्हणलें, देवाची पवित्र सभा चलोवंक पवित्र आत्म्यान तुमकां अधिकारी केल्यात. तर तुमचे विशीं आनी आख्खे हिंडा विशीं तुमी जागृत रावात. ही पवित्र सभा ताणें आपल्याच रोगतान विकती घेतल्या. हांव वेतोच तुमचे मोदें दारून लांडगे उपरासतले आनी ते हिंडाची दोया कोचेनात म्हूण हांव बरें जाणां. आपणा खातीर जागृत रावात आनी दुखां वारोवन हांवें 3 वर्सां पर्यंत थांबोन आसतना दीस रात तुमकां जोण एकल्याक शिरकायल्यात म्हूण उगडास दवरात. आनी आतां देवाच्या हातांत तुमकां घालता आनी ताचे कृपेचें उतर आपणावंक आसलोले पदवेन तुमकां बांदून हाडून म्हूण आनी सगळ्यां पवित्र केल्ल्या बराबर तुमकां दायज दिवं म्हूण मागतात. हांवें कोणाच्याच रुपयाची भांगाराची ओज न्हेसण्याची आशा धरूंक ना. ह्या हातांनी वावर करून म्हजें आनी म्हज्या बराबराचे उदर पासून हांवें जोडलां म्हूण तुमकां माहिती आहा. दुसऱ्यां कडचें घेवचें परस दुसऱ्यांक दिवप ओदीक व्हड भाग. ह्या सोमया जेजूच्या खाशा उतरांचो उगडास धरून कोश्ट करून अशोक्तांक आदार दिवंक जाय म्हूण सगळे भाशेन हांवें तुमकां दाखयलां. अशें उलयल्या उपरांत ताचे बरोबर दिवी घालून पावलून मागणें केलें. ते सगळे दुखांनी रडूंक लागले आनी पावलूच्या गोल्याक वेंग मारून ताचो उमाव घेतलो. ते आनी केन्नाच तांच्या तोंडार नदर घालूंक पावचे नात म्हूण तांणी सांगिल्ल्यान तांकां व्हड खोंत भोगली. उपरांत तारवार पर्यंत ते ताका पावोवंक गेले. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. प्रितुमीच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. सगळीं म्हणुया, प्रितुमीच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. खोलीत कर देवा तुजें बोल खोलीत कर. जेरुजाल्या वयर बांदलोल्या तुज्या मंदिरांत हांव आमचे खातीर दाखयल्लें देवा तुजें बोल खोलीत कर. 2 कोरबार घेवन तुजेशी येतोले राजा. जबाब, प्रितमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. प्रितमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. मोलबार पुरविल्ल्या मोलबार गाडयेर बसून तो बोंडवी मारता. आपलो ताळो गोड गोड कसो गाजयता. चलात तर देवाचें बोल ओळखून घेयात. जबाब, प्रितमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. इस्रायलाचेर पोरजोलता ताचे मोहिमा, कुपांचेर ताची पदवी. ताच्या पवित्र जाग्यार देवाचें खूब बें दिसता. तोच इस्रायलाचो देव आपले परचेक बोड आनी सोकोत दिता. देवाचें नांव व्हड जावं. जबाब, प्रितमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. उद्गाराक उबी रावया. सोम्या तुजें उतर सोता वरवीं आमकां संस्कार लोली कोर.
24 वर तुमची सोवी असू. तुमची सोवे आसूं. Zława por moni Jezu Chrystacie शुभ वर्तमान. Ojma tuka सोम्या. आपले दोळे स्वर्गाक लावून जेजून म्हळे, बापा, तुवें म्हाका दिले ते आमचे वरी एक जावचे खातीर तांकां तुजे नांवी सांबाळ. तांची संगाती आसतना तुवें म्हाका दिले तांचो तुजे नांवी हांव सांबाळ करतालो. हांवें तांकां राखले आनी पवित्र पुस्तकांतलें उतर खरें जावचे खातीर जाचें निसंतोण जावंक जाय आसलें ताका एकल्याकूच भायर रावून ताचे भितरलो कोणूच इबाड जालो ना. पूण आतां हांव तुजी चडशीं येतां आनी म्हजो संतोश तांकां सुपूर्णायेन मेळचे खातीर आजून संवसारांत आसतना ह्यो वस्तू उलयता. हांवें तांकां तुजें उतर दिलां आनी जसो हांव संवसाराचो न्हय तशें तेय संवसाराचे न्हय देखून संवसार तांचो दुवेस करता. तूं तांकां संवसारांतलें काड म्हूण हांव मागिना, पूण नश्ट्यांच्या हातांतलें तांकां राख म्हूण मागतां. हांव संवसाराचो न्हय तशें तेय संवसाराचे न्हय. स्वता वरवीं तांकां संस्कारलोले कर. तुजें उतर सोत. जसो तुवें म्हाका संवसारांत पाठयलाय तशेंच हांवेंय तांकां संवसारांत पाठयल्यात आनी ते स्वता वरवीं संस्कारलोले जावचे खातीर तांची पासत हांव म्हाकांत संस्कारतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. आकारली तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणांनो, आज आमी महायाज्ञिकाचें मागणें आयकलां. जेजू आपले दोळे स्वर्गाक लावन म्हणजे मागणें करता आसतना आपल्या शिसांक बापाक उबारता. हांवें तांकां नेमल्यात जसो हांव आनी तूं एक तुजे मांडावळी भायर आनी हांव कांयच करिना, तुका जाय तेंच हांव करतां. तीच भाशेन हेय जांकां तुवें म्हज्या हातांत घाल्ले आसाय तांणी सदांच आमकां चिकटून रावून आमचे कुशे भायर तुजे म्हजे कुशे भायर कांयच करिना जावंक तांचे पासत हांव हें मागणें उबारतां. तांकां जैत मेळय. जैत कित्याचेर? जैत वायटाचेर. हें जैत मेळोवंक ते जैत घेवंक वावुरता आसतना संवसाराच्या आठ्या बिटांनी सांपडटले. द रफनेस, द टंबल्स ऑफ लायफ ते तांकां मेळटले. आनी असले रफनेस जिवितांत आसता तेन्ना थीर रावूंक ओके आपणाचो भावार्थ आलो नासतना थीर रावून क्रिस्ती तत्वां परगटूंक तांकां तुजे कृपेन भर. तांकां एकवटान सांबाळ. आमी पळयता जायती फुटी आसात पवित्र सभेन. जेजू मागणें करता तेन्ना सगल्या पासत मागणें करता. ऑल द बॅप्टायज म्हणजे जाणी बावतिजम घेतला ती सगळीं क्रिस्तांवां जेजूची पाटलावदारां. तरी आसतना कांय कारणाक लागून पवित्र सभेन फुटी पडलेल्यो आसात. ह्यो फुटी आसता आसतना वो पडलेल्यो आसता आसतना एकामेकाक आमी समजून तांच्या एकवटांत रावूंक आमकां आमंत्रण आसा. आनी एकवटान रावता आसतना आमची शिकवण आमी सोडून दिना. वी डू नॉट डू अवे वीथ द थियोलॉजी ऑर वीथ द एलिमेंट्स ऑफ आवर फेथ. आमची आनी तांचे मदें समजिकायेचो गडे जायतो फरक आसा, पूण हे फरक कुशीन दवरून तांच्या मोगान तांच्या सांगातान तांच्या एकवटान आमी जिवंक प्रयत्न करता. तिसरे सुवातेर तो म्हणटा आपणे म्हाकाच संस्कारला. आय हॅव सेट असायड टू डू युअर वील. तुजो वावर करून हांवें म्हाकाच संस्कारलेलो आसा, पवित्र केल्लो आसा. तशेंच संवसारांत जियेत आसतना तांणी आपणाकूच संस्कारूंक कुशीन दवरूंक तुज्या वावराक तांणी एक भाशेन
आपली पावलां मारूंक संसार चलता ते भाशेन न्हय पूण तुजे कुशे प्रमाणे let them set them aside let them be consecrated to you and your work आनी हे भाशेन तुजी कुशी करूंक तांकां फावो जावं दी आमकांय बावतिजमाच्या दिसा देवान संस्कारल्यान आपणाची केल्यान फुडें आमी पडटा परतून आमच्या सोगतायेक लागून आमच्या पातकांक लागून पूण पयले सुवातेर देवाच्या एकवटान आमी जिवंक युनिटी वीथ गॉड दुसरे सुवातेर भावा भयणाच्या एकवटान जिवंक ती खंयच्याय धर्माची जावं ती क्रिस्तांव जावं काथोलीक जावं वो काथोलीक न्हय जावं तांच्या एकवटान आनी तांच्या मोगान आमी जिवंक आमकां आपयल्लें आसात आनी तिसरे सुवातेर हो संवसार जी देवाची रचना ताकाय एकवटून ह्या संवसाराचोय बरो परमस करूंक आमकां जबाबदारी आसा विठोनेक आमी गायन गावुया सी 16 दुपाचो जसो पोरबोड पान 35 C16 पेज 35 Ormisvora Vordana Somestani Betoci Ormisvora Vordana Somestani Betoci Dubazo Zozo Domdobi zorta zorga Ezvori amci dara Izvora luce muka Pormesvora Vordana Somestani Betoci Pormesvora Vordana Somestani Betoci Edice Codol Tuci Doenga Mogal Lava Modici Amci Vopni Maduge Ajarica Pormesvora Vordana Somestani Betoci Pormesvora Vordana Somestani Betoci म्हज्या बाबा भयणानो हे आमचें बलिदान सुटपुतविदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनात तारी मोहिमे आमच्या आखे भोगीत सोयीच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवन सर्वेस्परा आमच्या बापा तुज्या आज्ञा प्रमाणे तुवें स्थापलोलो हो योद्न आमी तुका समर्पिता तो तूं मानून घे तुजी भक्ती करूंक आमी समरमता त्या पवित्र गुटा वरवीं आमच्या सुरवणारान जोडिल्लें पवित्रपण दयाळपणी आमकां लाभय हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी सर्वेस्वर तुमची सोवी आसूं तुमची सोवे आसूं आमची काळजा उबारूया आमी ती सर्वेस्वराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया भुंयवोशी आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा सोर्वकाळी आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो हो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जीवन जावन मन्नातलो
तो आपल्या शिसांक दिश्टी पहडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपले पोदवेन स्वर्गार चोडलो. अशी ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां देखून पास्काच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सुर्गीचे सोल दरबार निरंतरी गायता तुझे मुखार. Povím, dovaraco sorbi svorgu, sorga i संसार मोल्या तुझ्या वैभवान उसर्गी तुका सोयसो सर्वेश्वराची नामी वेदात उसर्गी तुका सोयसो. बापा खरोच तूं पवित्र सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक विचारी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तीच पुरी जेवण जातूच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतले पियेयात, ही म्हज्या रोगताचे खाल्स. नव्यानी सासणीक करोराचें रगत पातकांचें बक्षोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawardaco good porgotuja. Sumia Jezu ami wodokatał, ami ekal świtle pijekał, title pałki tu wojbowa Jezu, ami tuże moro बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुरवणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवंत आनी लिओ आमच्या बागीवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गवळ्या आनी सगल्या याज्ञिकीय वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा मिंगेल डिसुजा हाची काकलूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलोय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बोरवास धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेदी मोतून एकठांय जालोल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये संगाती, तिच्या पती बागीवंत जुजे, बागीवंत दोन भुतांनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता,
त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सुर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाच्यान उतरेकताव. तो आमकां तुजी उदार काकलोतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाठाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सोबी आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सगळीं सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना जेवता म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान शेवताना गायन गावूया. D28 म्हज्या जेवणाक येयात 5:62. D28 पेज 62. म्हज्या जेवणाक येयात बाबळ कशी बसात म्हज्या कुडी रोकान कशी दादोसायात. म्हज्या जेवणाक येयात बाबळ कशी बसात म्हज्या कुडी
시다도사야 예수 집이 두제 사디 집이 담제 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 눈도 모르는 와다 지만 모르는 와사 두비 술로사야 두세양 지방 보라 눈도 모르는 와다 지만 모르는 와사 두비 술로사야 두세양 지방 보라 예수 집이 두제 사디 집이 담제 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 어째 구리 왕라 동체 길랑비야 모차롭다 왕라 동체 비용비야 어째 구리 왕라 동체 길랑비야 모차롭다 왕라 동체 비용비야 예수 집이 두제 사디 집이 담제 예수 집이 두제 사디 집이 담제 예수 집이 두제 사디 집이 담제 예수 집이 두제 사디 집이 담제
प्रार्थया. पृथ्वीवन बापा, जेजूच्या मासा रोगताच्या जेवणात तुवें आमकां माये मोगान वांटो दिलाय. ताचे वरवीं आमच्या काळजांनी तुजें जिवीत वाडय आनी आमकां दिसान दीस अदीक नितळ निर्मळ करून येदें व्हडटें देणें जोडूंक पुर्ती कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. तुमची सगळ्यांक सुरपुदविदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. मिसाच्या शेवटाचे गायन गावुया. के 7 निर्भागी आमची काळजां, पान 142. के 7 पेज 142. निर्भागी आमची काळजां, काळोखान बुडून आसली, निराशी दुखा बोली, आजी तू सुखी सारी. निर्भागी आमची काळजां, काळोखान बुडून आसली, निराशी दुखा बोली, आजी तू सुखी सारी. काळजाचो स्वर जेजू, मोनाचो ब्रोकार जेजू, कुडीचो मोचो जेजू, जिरेचो सूर्या जेजू. काळजाचो स्वर जेजू, मोनाचो ब्रोकार जेजू, कुडीचो मोचो जेजू,